सगळ्यांक नमस्कार. आयज भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा प्रदेश यांनी आयोजित केलेल्या या प्रेस कॉन्फरन्सामध्ये हांव सगळ्यांचे स्वागत करता आणि एस्पेशली आमचे प्रेस भाव त्यांचे हांव स्वागत करता. आमचो आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे तुमकां खबर आसतली की सध्या भारतीय जनता युवा मोर्चा किंवा भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामूभाई नाईक यांच्यानी आमचेर एक जबाबदारी दिला की युवा मोर्चाचे संघटन हे ग्रासरूट लेवल मेरेन व्हरपाक जाय आणि त्याच्याच मिशना अंडर आम्ही पहिली स्टेट टीम डिक्लेअर केली, त्याच्यानंतर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिक्लेअर केली, त्याच्यानंतर आम्ही डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिक्लेअर केली आणि आयज म्हाका खूब खोस भोगता सांगपाक की आमची पहिल्यांदाच फर्स्ट टाइम भारतीय जनता युवा मोर्चाची पहिली अशी म्हणजे इतिहासान ही सदांच नाव उरतले ह्या कमिटीचे, कित्याक की पहिली डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा कुशावती डिस्ट्रिक्टाची जी आमी आयज डिक्लेअर करता. आमचे जे अध्यक्ष आसा ह्या हेचे कमिटीचे ते प्रदुल सांगेकर, कुडचड्या पयले आमचो कार्यकर्तो युवा मोर्चाचो अत्यंत डायनॅमीक कार्यकर्तो आनी तुमकां खबर आसतलें तेजे काम तेजे कॉन्ट्रिब्युशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट हे प्रधानमंत्री स्वता तेंच्यांनी रेकॉग्नायज केल्ले आसा. त्याच्यानंतर हांव आतां नांवां वाचता. व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून समीक्षा च्यारी, सेकंड व्हायस प्रेसिडेंट सर्वेश गांवकर सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, पयलीं आमचो सरपंच आशिल्लो आतां पंच आसा. थर्ड व्हायस प्रेसिडेंट रजनीश गांवकर काणकोण मतदारसंघाचो. त्याच्यानंतर जनरल सेक्रेटरी वन प्रतीश प्रभुदेसाय काणकोण मतदारसंघाचो. त्याच्यानंतर सेकंड जनरल सेक्रेटरी प्रणिता गांवकर हे आमचे आसा हांगा बसला आनी हेवटेन प्रतीशूय बसला. त्याच्यानंतर सेक्रेटरी वन विजय पाटील, सेकंड सेक्रेटरी अगिमा रिबेलो, थर्ड सेक्रेटरी पुरुषोत्तम गांवकर, ट्रेजरर म्हणून फारूक खान आणि मेंबर्स म्हणून जे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आसा निखिल शिरोडकर, सुधांशू नायक, राहुल गांवकर, देविदास वेळी, देवव्रत देसाय आणि रजत खांडेपारकर अशी 1+15 अशी कुशावती डिस्ट्रिक्टाची टीम आसा. आमच्यो तिनूय डिस्ट्रिक्ट आयज कंप्लीट जाता. युवा मोर्चा म्हणून येणाऱ्या काळात आम्ही ऑलरेडी गोंयभरांतले जवळजवळ 12 मतदारसंघाच्यो कमिटी डिक्लेअर केला आणि येणाऱ्या काळात आम्ही आता 40 मतदारसंघ कंप्लीट करतले. कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसतल्यो आणि तेज्याय मागीर सकयल वचून आम्ही बुथांचेर 10 जाणांची कमिटी काडून एक ऑर्गनायझेशनल जो पूर्ण आमचो रोडमॅप जो आमकां आमचे अध्यक्ष दामूभाईन दिला तो आम्ही पूर्ण करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज आमकां केंद्रान प्रधानमंत्रीजीच्या सरकाराक 12 वर्सां कंप्लीट जाता. तशेंच गोंयांत आमकां ऑलमोस्ट आतां 15 वर्सां कंप्लीट जायत येतली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक. पयलीं मनोहर भाई आसतले, त्याच्यानंतर आता डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसतले. कितक्योशो यूथ सेंट्रीक स्किम्स ह्यो युवा मेरेन पावला. जे भाईन सुरू केल्ले जी युवांच्यो स्किमी आसतल्यो, वर्सरी सारकी स्कीम आसतली किंवा कॉलेज फी स्कीम आसतली. त्याच्यानंतर आता डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार म्हणून स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर जितल्यो स्किम्स आसात त्या स्किमीक लागून त्यो स्किमी प्रत्येक युवा मेरेन पावला किंवा ज्यो पावना तेंच्या मेरेन युवा मोर्चा म्हणून आमी व्हरतले आणि एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट युवा मध्ये भारतीय जनता पार्टी बद्दल आसा. हांव एक जस्ट फिगर सांगता. सीएम अप्रेंटिसशीप जी सरकाराची इंटर्नशीप प्रोग्राम कशा पद्धतीन तूं फुडें वतलो? काम म्हणल्यार आतां 6 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. जशें आतां आमच्या तुशारान सांगलेलें आसा की स्किम्स आसा यूथ जे भुरगे एम्प्लॉयमेंट मागीर आनी जे स्कीम आसता बिजनस. आतां मेन म्हळ्यार कितें प्रॉब्लेम जाला आमचे गोंयचे यूथ आसा पळय ते फक्त गव्हर्मेंट जॉब अशें चिंतता. पूण जे गव्हर्मेंट आमचे आसा सीएम सर हे एप्रेंटिसशीप हाडला, बिजनस हाडला, जे स्किम्स आसा ते आमी पावोवपाक जाय. कुशावती डिस्ट्रिक्टाक न्ही पूण ऑल गोवा आमी पावोवपाचें ट्राय करतले. तशेंच आमी आनी जी आमची युथाची कितें प्रॉब्लेम आसा ते इशू आमी सॉर्ट करपाक ट्राय करतले. आतां डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्टा अंडर तुजेर कितली कॉन्स्टिट्युएन्सी जबाबदारी आसा? आतां 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीची जबाबदारी आसा. सांगे वाठार जो आसा तो गांवगिरी वाठार आसा तो आमी कर्नाटका बॉर्डर आसा. ह्या हितून भितर भागांक भितर आतां तुमी सेक्रेटरी काडला आमचेच सांगेचे आसा. कशे पद्दतीन तुमी ह्या वाठारांक भितर काम करतले?
जशें म्हणल्यार आतां पळोवपाक गेल्यार BJP आसा पळय ती ग्रास रूट पार्टी सगळेच कडेन पावलेली आसा. काम अशें करपाक न्यू काम करपाचें ना. एक पार्टीचे आमचे बूथ जगदीश आसता सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ले आसता ग्रास रूट. सो आमकां काम करपाक व्हडलें ना, गरज आसा तें म्हणटा कशें जे आमचे बूथ जगदीश आसा तांकां मेळटले. तशेंच आमची यूथ BJPची हें आसा टीम आसा, सांग्यार आसा, कुडचड्यार आसा, सांगवाडे आसा. जे कडेन इंटरनेट ना, फॅसिलिटी ना, थंय आमी सगळे कडेन पावले आसा. सो आमी तशेंच कनेक्ट करतले आनी आमी काम करतले. भारतीय जनता पक्षाचे काही युवा जे आसात ते नाराज आसा काही गजाली खातीर. तांकां तुमी परत पक्षा कडेन हाडपा खातीर तुमचो प्रयत्न कसो आसता?